आमचे इंट्रॅक्शन हे कोणा खातीर अशें न्ही की स्पेशल उद्देश काय नाशिल्लो बट वॉट शूड बी द सेक्युरिटी प्रिकॉशनरी मेजर्स ईच ऑर्गनायझेशन ईच हॉटेल ईच डिपार्टमेंट शूड टेक ह्या बाबतीन एक गेट टुगेदर हाडिल्लो सगळ्यांचो की तांकांय बी कशें आसा हाव प्रिपेर्ड दे आर हाव अलर्ट दे आर हे कळपा खातीर तांचो एक सॉर्ट ऑफ सेशन घेतिल्लें तांकां तेंय सांगलां आमी तुमी SOPs तयार करात स्टँडींग ऑपरेटीव प्रोसिजर्स तयार करात सो इन द इव्हेंट तांकांय कळपाक जाय की हू शूड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग पर्सन जाल्यार बेश्टोच कोणाक कांय खबर ना इट बिकम्स अ किओस धांवपळ जावं नये म्हणून एक शिस्त पद्दतीन एक जर एक मांडावळ आसत बाबा ह्या मनशाक मेळचो त्या मनशाक मेळचो देन इट बिकम्स इजियर फॉर द स्टाफ ऑल्सो टू हँडल द सिट्युएशन तातूंत ताका तेंय सांगलें हांवें की देर आर लॉट मेनी अशे एक्सटिंग्विशर्स लायल्ले आसता फायर एक्सटिंग्विशर्स तातूंत हें पळोवपाक जाता न्ही की बाबा फायर एक्सटिंग्विशर वेदर दोज पीपल आर ट्रेन्ड टू यूज देम और अदरवायज जाल्यार बेश्टे थंय लायल्यात आनी उजो पेट्रोल वापरूंक कळना इट मेक्स नो सेन्स ह्यो गोश्टी आसात फ्रिस्कींग करतना तांकां तेंय सांगलां की फ्रिस्कींग अशें करपाक जाय की फॉर द पर्पज ऑफ फ्रिस्कींग करपाक जाय बेटर करपाक जाय म्हणून करून कांय अर्थ ना मॉलांनी तुमी पळयलां आसतलें की बेटर तो मनीस सरळ भितर वता इज नॉट इवन चॅक एट टायम्स it just gives a beep. He is not bothered to check what the beep is, why the beep is. So such things should not happen. So for an alert, तुम्ही अलर्ट जावचे विजील जावचे कित्याक गोंय शांत शांतता भंग जावपाक वेळ लागना सो प्रिपेर्डनेस इज मोर इम्पॉर्टंट ह्या खातीर आमी हो स्मॉल एक सॉर्ट ऑफ फंक्शन टायप केल्ले सो दॅट दे आर मेड अवेअर अँड सेन्सिटायज्ड ऑफ द सिक्युरिटी मेजर्स आतां हांगा आपयल्ले आमी मॅक्झिमम कोस्टल सायडींतले लोक आपयल्ले गोव्याचे रेस्टॉरंट्स टुवर्ड्स द कोस्ट सायड कॅसिनोज आपयल्ले रिसॉर्ट्स आपयल्ले क्लब्स आपयल्ले हांगा सगळ्यांक आपयल्ले सागर कवच इज अ पार्ट ऑफ एक्सरसायज दॅट इज अ पार्ट ऑफ एक्सरसायज तो आसतलोच म्हणून सेक्युरिटीज आसपाक जाय अशें बरोवंक ना सेक्युरिटी पयली सागर कवच नंतर तूं जर सेक्युरिटीन जर तत्पर आनी आसत जाल्यार सागर कवच यू विल बी द मास्टर तुम्ही त्या सागर कवचाच्या हॉटेलाचे सगळे सेफ्टी मेजर्स किती आहेत ते सगळं चेक लायक CCTV सागर कवच म्हणजे कितें सागर कवच म्हणजे देर बी टू डिफरंट फोर्सीस एक फोर्स असो आसतलो की हू वील अटॅक आनी दुसरो फोर्स असो आसतलो हू वील प्रिवेंट देम आतां हे लोक जांची हॉटेल आस्थापना आसा तांचे कडेन मॅक्झिमम तांचो सेक्युरिटी स्टाफ आसा दे वील मेक देर स्टाफ अलर्ट आनी विजील तांणी हें पळोवपाक जाय की तांच्या थंय हो अटॅक जावं नये हें तांचें कर्तव्य तांणी करपाक जाय म्हणजे हाव अलर्ट दे आर दिस इज ओनली एक्सरसाइज टू नो हाव अलर्ट दे आर आनी हाव अलर्ट वी आर मोस्ट ऑफ हॉटेल्सान अशें दिसता की जर एक ग्रूप जावपाक तितलो फक्त एकूच पर्सनाचें ID कार्ड धरतात बाकीचे ID कार्ड तो हांवें प्रश्न पयलूच काडिल्लो की एकदां अशें जाता की एक ग्रूप येता 15-20 जाणांचो आनी तांचें एकट्याचें आय कार्ड पळयलें जाता किंवा आधार कार्ड पळयलें जाता बाकीच्यांचो एकदां नेग्लिजंटली एवॉयड करतात विच इज नॉट करेक्ट बट सम ऑफ द हॉटेलीज सेड दॅट दे ऑल गेट द ID कार्ड बट बेश्टेच ID कार्ड घेवन कोता येना पळयलें दिलें न्ही त्याची फोटोस्टेट कॉपी करून तांणी आपल्या रिपोर्टाक दवरपाक जाय जसो CCTVन एक बॅकलॉग उरता 30 दिसांचो तशी ही बी हांचे कडेन थंय उरपाक जाय आयदर सेव्ड समवेअर I think grievances they have said regarding No, there was no grievance of any of this because we asked them if they have any grievance, if you have any help from our side, come forward. But they do not have as such. We came forward with this, that also that we are ready to train you all. If some of the security personnel do not know how to use the DFMDs, do not know how to use the HHMDs, we are there to train you all. So ultimately, what is important is alertness, security. To be secure, you have to secure yourself first. Then you can secure the others. So you should know how to use the equipment also, right? it is only for the coastal area. It is not for as such as coastal, but today we call the coastal. But this is in general everyone. It is for me, for you also.